भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया कावळ्या विशीं. कावळो हो पुराय संवसारांत आसा. हरशीं आमी ताका धांवणोन घालतात, मात धर्मीक कार्यावेळार वा श्राद्ध 12व्या दिसा तो जाय पडटा. कावळ्याच्यो जाती 40 परस चड. तो 10 ते 15 वर्सां जगता. विदेशी कावळे भारतीय कावळ्यां परस आकारान व्हडले. भारतीय कावळे काळे आनी मानेकडलो भाग गोबरी रंगाचो, मात रान कावळे पुराय काळे आसतात. भारतांत कावळे आनी डोम कावळे आसात. कावळो हो सामाजीक पक्षी. तो मनीस आसात थंयच रावता. रान, शारां, गांवांतले ते सफाई कामगार कशे ते वाठार नितळ करपाक मजत करतात, प्रदूशण ना करतात. शेतांतल्या पिकार आशिल्ले किडे कीटक खातात. ताचो फायदो शेतकारांक जाता. पर्यावरणाचे नदरेन हो सामको गरजेचो पक्षी. भुरग्यानो, कावळो हो हुशार. मनशाक तो वळखता. ताचे कडेन इश्टागत पसून करता. कावळे उरिल्ले अन्न, मांस, फळां, कीटक खातात. मेल्ल्या प्राण्यांचे मांसूय खातात. अमेरिकन क्रो, युरोपांतले कॅरियन क्रो, रूक आनी न्यू कॅलेडोनियन क्रो अशे ताचे साबार जाती. कॅलेडोनियन कावळो हो खूब हुशार आसता. तो बडयो, शिरपुटांच्या साह्यान अन्न मेळयता. तो मनशाचें अनुकरण करता. कावळे तोंड पळोवन मनशाक वळखूंक शकता. तांकां याद उरता. दुस्मानाक पासून ते वळखतात. तुमी कावळ्याक त्रास दिल्यार तो हें वर्सभर तरी याद दवरता. इतलेंच न्हय तर ही गजाल तो हेर कावळ्यांक सांगता. मागीर त्या वाठारांतले सगळे कावळे तुमचेर बहिश्कार घालतात. हें प्रयोगा उपरांत सिद्ध जालां. काणयेंतलो कावळोच न्हय तर बाटलेंतलें उदक पिवपाक एका कावळ्यान भितर फातर उडोवन त्या उदकाची पातळी वाडयल्ली. तसो शास्त्रज्ञांनी प्रयोग केल्लो. कावळे हे हुमाणी सोडोवपाक शकतात, गणीत करपाक शकतात. तांकां तुमी सद्दां खावपाक दिशात जाल्यार ते तुमकां बटण, फातर, चावी असलें कितें तरी भेट हाडून दितात. होय प्रयोग शास्त्रज्ञांनी केल्लो. भुरग्यानो, कावळे हे गटान रावतात. कसली खावपाची वस्त मेळ्ळी जाल्यार ते सहसा एकटे खायनात. कुशीक दुसरे कावळे आसल्यार तांकां आपयतात. कावळो बरोच पयस सहज उडून वचूं शकता. कांय कावळे उलोवपाक शकतात. महाराष्ट्रांत काका म्हणपी उलोवपी कावळो हालींच सगळ्यांनी सोशल मिडियाचेर पळयलाच आसतलो. कावळ्यांक खेळपाक आवडटा. खास करून माजर, सुण्यांची फकाणां करतना तो दिसता. कावळ्या विशीं जायते गैरसमज आसात. तो आड्डलो काय सोयरे येतात. तो आड्डूंक लागलो काय मरण येता. तो मुसुंडेन दिसता म्हणून मरण येता हो गैरसमज तयार जालो आसतलो. युरोपीय लोककथांनी कावळ्याक चेटकिणीचो वांगडी मानला. पूण कावळ्या कडेन कसलीच शक्त आसना. कावळ्याक सैमात बदल जाता तें कळटा, मात तो सैमाचेर नियंत्रण दवरपाक शकना. कावळ्याचे दोळे तीक्ष्ण. ताका कुशीक आशिल्ले धोके रोखडेच कळटात. तो सहसा घरांत येना, मात थारावीक वेळाचेर तो अन्न मागपाक येता. हिंदू संस्कृतीक श्राद्धा वेळार वा हेर खंयच्याय वेळार जेवणाचें पान म्हणल्यार काकोळ, काकबळी दिवपाची पद्दत आसा. संत ज्ञानेश्वरान पहिलं तोग एक काऊ कोकत आहे ही रचना केल्या. हेर भोवतेक ग्रंथांनी कावळ्याचेर लिखाण आसा. कावळो स्वताचे घरटे बांदता. कोकिळाची हातयाय तो उबयता. ताचे विश्टेंतल्यान खाल्ल्या फळांच्यो बियो भायर पडटात. थंय रोप किल्लून येता. म्हणटकच सैम सांबाळपाक तो मजत करता. तर असो हो कावळो मनशाचो वांगडी. बरें तर भुरग्यानो, मेळचे फुडले फावट. तो मेरेन अभ्यास करात, वाचात, खेळात.